आमचो मेन इशू इज मनोरा रोड. हे कंडिशनाचे रोड हेजेर आमी कितले कंप्लेन केली. हे रोडाक टार केल्लो just before the elections, that is 22. assembly elections. 22. Yeah, might be in May. No, पहिले केलेलो मागीर hot mix केलें. Within 2 months it was washed out, potholes and तेदो सा I am a member of VDC for the last 15 years. I have been complaining about this road condition every time in the Gram Sabha. We are going to PWD, all concerned offices also. हे complain करपा बाबा हें कर म्हूण. Correspondence आमी पंचायती सांगून we have sent it to our local MLA also. But हे रोडाचे कंडिशन अजून तशेंचे आहा. 2 म्हयन्यांनी टार करून हो रोड काबार जाल्लो अजून आहा. ओनली आवर डिमांड इज हो रोड सारकोच म्हूण आनी कांय ना, हॉटमिक्स कोच म्हूण. जेन्ना MP इलेक्शन जाल्ली, दॅट इज वॉट लोकसभा इलेक्शन्स, तेन्ना पंचायतींतू मिनिस्टर गोविंद गावडे एंड आमचो लोकल MLA रिजनल, they had come because of Panchayat, that Abhiyan. That time also we had told him, Baba, रस्त्या कंडिशन बद ना. सो तो म्हणपा लागलो, बाबा थिंगा एक पायपलायन हें वचपा आहा, कितें केबल लायनींग वचपा अंडरग्रावंड, तेच फाटल्यान करतलो. तेच फाटल्यान आमी ताका रिक्वेस्ट केलें, एटलिस्ट पॉटहोल करा न्ही, पॉटहोल कावर करा. आतां तेच फाटल्यान देखून तेणें पॉटहोल कांय केलें ना. एक ट्रक कितें हाडला, थोडें पॅच अप केला आनी गेला. यू कॅन सी द कंडिशन ऑफ द रोड. आतां तो म्हणटा, काल तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी प्रेस तो म्हणटा आमचें एलिगेशन घालता, प्रेसार देखून एलिगेशन घालता, तुमी आपणा बोल्ले कितें येवं नाय, आमी कितें येयलें नाय. ताका आमी तूं करस्पॉन्डन्स केलें, सगळें केलें, तो रोडाक मेतें जायना. आतां हें हॉट मिक्स करपा जाय जाल्यार तेच्या पयलीं ते सायडीक एक पायपलायन वयता, वीच इज द ओल्डस्ट पायपलायन आमची, मेन पायपलायन, वीच वील बी क्रॉसींग फ्रॉम देर. हे थिंगा बायपास जाल्ली, तेणी ऑलरेडी तें काम कॉमेस केलो आहा खंय उंच पायपलायनाचें दोगरा सायडीक, ती क्रॉस करतली. हॉट मिक्स तो पयलीं घाली तूं, पायपलायन परत फुटतले. तो पायपलायन MLA अजून ताका खबर आसपा ना पायपलायनाची. ही इज ओन्ली नोज अबाउट द केबलिंग. पायपलायनाची पयलीं पायपलायना काम करपाचें, मागीर हॉट मिक्सिंग करपाचें, नाजाल्यार परत कंडिशन पेडे जातलें. आमगे रोड आहा चोय नॅरो आहा. आम सकाळची वयताय, भुरगीं इस्कॉलाक घेवन वयताय, ट्युशना पावोवपा वयताय. हिंग तर एक गाडी येता जाल्यार आमकां थिंग ब्रेक मारली जाल्यार आम फाटल्यान कोण धपको, म्हाका एक फावटी मारला धपको. हे आमगे नॅरो म्हणटा तेम ते हो तो रोड सारको आहा जाल्यार आमी डायरेक्ट वयताय न्हू. हे होणा ते पडपा हे ब्रेक मार जाल्यार आमी पडटाय आनी आमी फाटल्यान हाडून मारताय. इस्कॉला भुरगीं पडटाय, मागीर कितें करपाचें. आनी आमगे लेडीज हे सायडी सगळी लेडीज रायड करताय, कित्याक भुरग्यांक इस्कॉलां पावोवपाक आनी वचपाक बाजार करपाक. या रस्त्याचे मरे पुलीस बेश्टे आमी गांवची लोकां देखून ताळोवन दिताय, भायल्यान दिताय ते हिंगा लोकां दिना काय म्हणटा. कित्याक हो रस्तो पयलो ना, पयलो रस्ता कंडिशन हें चोय आनी मागीर तेंका ताळोवन दिता. तूं तालावंक येता आसतना पुलिसांक सांगिल्लें ना रस्त्या येतात म्हण पयलो. हांव म्हणटा ना कित्याक बरें ते तेणें हांवें 2 फावटी सांगिल्लें ना पुलिसांनी, बाबा तुमी गांवची लोकां कित्याक ताळोवन दिताय. ह्या रोडाचेर आतां चडशी लेडीज ड्रायव्हिंग चड जाता. सकाळीं तुमी चोयल्या जाताय, कळ्ळें तुका न्ही. तेचो लेडीजांक तेंगे वेगळें, आमचें वेगळें, कळ्ळें तुका. तें व्हेरी रिस्की. आनी वचो सालगांवकार कॉलेज आहा, ब्लूम इस्कॉल आहा, इतलो पळय 7:30 इतलो बिजी रोड हो. हांव नको. दुसरें हो रस्तो आमी कितें 4-5 वर्सां जालीं ग्रामसभेक प्रोपोजल मांडून डिस्कशन करून कितले पाटी आमी हायर ऑथॉरिटी कळयलें, PW कळयलें की एक्झिस्टींग रोड आहा, नो न्यू नो रोड. एक्झिस्टींग रोड आहा तरी रिपेर करचो. आतां 4 वर्सां जालीं हे वर्स हेजे रोडाचें कंडिशन व्हेरी बॅड. तुमी म्हणटा कितें आतां गेल्या त्या वर्सा पास चड पण हो रस्तो पेड्यो जालो, हो कारण न्ही तेजो. हो 4 वर्सां पयलो रस्तो पेडेर जालोलो ना. पंचायती कडच्यान ग्रामसभे कडच्यान तिंगा कितले करस्पॉन्डंट गेले आहा, ते सांगता आयज कोता हाल कोता म्हूण. दुसरी सांगता तिंगा सेल्फ मोटरसायकल चलोवपाक कंडिशन ना, सेल्फ एक्सिडेंट जाय कितलेशे पडटाय. हांव पण 6 म्हयने घरा उरलो.
जोण एकल्या दूख जात्रीच कोट्टा ते गायाची दूख कितती बेश्टें भायल्यान रावन कितें कितें उलोवपाक हें सोबना. अरे 4 वर्स जालें आतां आमी मागता हे कडेन रोड सारको करपाक सोड ना तो. नुवी आसा नाका बायडा जंक्शन टू हिंगा मोर दॅन 1 किलोमिटरान मायज आसतलो. मुगे वाज ताका व्हडलेशें बजेट नाका 50 लॅक्सां भितर तर जाता आनी लेस दॅन 50 लॅक्सांक एप्रुवल फास्ट मेळटा. आतां हांव नोणा PW कितें हें कोताय ते आमगे निशेध इकलोच कोणाचेर एलिगेशन ना. PW रिस्पॉन्सिबल हो रोड कोण दिवपाचो. पूण आमी जाणटा म्हणटकीर आमकां तें बरें जायना. थिंग सोन तो न्हू सोन कूड आमकां मातशें Okay, whatever. They have to do a full road. Why don't we cannot bifurcate? म्हजी एज 86 म्हणटकीर हांव तसो कोत्ता बायल बेड रिटन रांदता ते खंय घातला कितें करता डॉक्टरा वयता सगळें वयता वॉक धाडूंक मडगांवच्या जाय सकाळी म्हणटकीर हे पासत आमकां तुमी म्हणजे उपकार मागता आमचे MLA कडेन आनी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की आमचें मातशें करून दिवची.